आमगेलो मुख्य गांव हो आमचो सावाड्डे आणि शीर आणि एक पणस माळ हो आमचे 2 वाडे पळय आसा ते आमच्या ह्या सावाड्ड्या एरियेन येता. आणि आमकां हे शेत करपाचो उद्देश म्हणजे कसो की आमचे पूर्वज पणज्या पासून आज्या पर्यंत ते बापा पर्यंत माझी आमची आता ही 4थी पिढी ते आमचे जे आसा पळय उस्त्या पर्यंत ते आमच्या गांजा पर्यंत हे लोक फक्त हे हेजेर 6 म्हयने पोट भरताले. पुरण शेत म्हणटा हेका कळ्ळें. पण वेळे काळान कितें घडलें जेन्ना आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना स्किमी हाडल्यो बंधाऱ्याच्यो पळय ते तर ही परंपरा आमची म्हणजे बंद पडली. म्हणजे लोकांक पुर्णी जेन्ना बांद घालता पळय तेन्ना पुर्णी करपाक चान्स ना. पण कमीत ते 800 ते 900 कुटुंबां हे आमचे 6 म्हयने पोट भरतालीं ह्या पुर्णीच्या शेता वरसून. आणि ते बंधारे बांदल्या उपरांत कितें जालें की आमकां सुद्दां आमच्या सायडीन बागायत वाटली पळय ताका खूब मोठो ठोकर येयलो म्हणजे धड्यो पडपाक लागल्यो आनी कितें जावपाक लागलें. योजना ह्यो एकदम तरेची बरी आसा खंयची पाणी आडवा पाणी जिरवा उत्तम तरेची योजना. पण हे बारीक लोकांक आमकां तेजो फायदो जायना. फक्त आमकां बारीक लोकांक फायदो हे पुरणीचो आसलो. पुरण म्हटल्यार पुरण शेती म्हणटा पुरण पुरण शेती म्हणजे तिका खूब मेहनत लागता. पयलीं ते गुणे काडून भायर उडोवचे पडटा, रेती काडून उडोवची पडटा, ताका भायली हाडून भर मारची पडटा. भर हेची म्हणजे जी पाणया भायली मातयेची ही पळय भर आसा पळय कुशारे म्हणटा ताका. इम्पोर्टंट ते कुशारे ते मातयेन भात जायना. कुशारे म्हटल्यार भितून काय काय आसता? कुशारे म्हणजे ताका सगळें मिक्स आसता, गुंडो आसता पत म्हणजे ताका जी आमची हें आसा कितें झाड जें आसा पळय म्हणजे ओल हेजें झाड आसा सगळे तरेच्या झाडाचे ताका पालो पत्रो जो आसा त्याचा हितून मिक्स आसता. म्हटल्यार हितून ते खत जाय ते मेळटा. जाय ते बाजाराचे खत इम्पोर्टंट जे खत मेळटा पळय त्या हितून मेळटा. कुशारे म्हणटा ताका आमी. आनी काही लोक ताका बरय म्हणटा. आनी पयलीं आमी कितें करताले आमचे गांवठी पाटले आसले पळय आमचे म्हार आसा पळय ते करताले गांवठी म्हार ते व्हडले व्हडले पाटले. पण आतां ते पाटले बंद जाले. त्या टायमाची एक जी मजा आसली पळय आमी पुरण शेती करताले ती वेगळीच आसली. कितें आनी हेजो उद्देश कितें की आमी ह्या लोकांनी खूब प्रयत्न करून बगले गोवोरमेंटा कडेन डिमांड करून बगले पण ते बंद करपाक शक्य जायना. हांव काही वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं हे बंधारे बांदच्या पयलीं हांव वेळग्या शेत करतालो. भटाचें एका शेत करतालो आनी त्या शेतान हांव सादारण 1-2 म्हयने ताका तुटी येताली पाणया. आनी तेज्या उपरांत हे आमच्या बंधारे बांदल्या उपरांत ते हांवें 2 वर्सां शेत केलें तर ते शेताक उदीक अशें आमच्या हाडपाना. म्हणजे तेज्या वरसून हांव तो एक नॉलेज घेतली की ह्या बंधाऱ्याचो कितलो फायदो हे म्हाज्या स्वता हांव दोळ्यांनी पळयलां आनी हांव तें शेत केलां. राम बरवे म्हणून नांव तेजें वेळग्याचो तो. तेज्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येयलें की हे बंधाऱ्याची योजना जी आसा गोवोरमेंटान आमच्या 1 नंबर बरी आसा भातां आमच्या भाटांक सायडीच्या. पण हेतून फरक कितें जाता जे आमचे पुर्णीची शेती करपी आसले ते सगळे लोक हेका लागले 6 ते 7 म्हयने लोक ह्या हेजेर जगताले. म्हणजे 1000 कुटुंबां सादारण हे आमचे पुर्णी लोक 6 म्हयने पोट भरताले. पुरणीन तुमी कसले कसले भात लायता? आमी जास्त करून ज्योती लायताले, जया लायताले. आता सध्या कसले लायला? आता आमी सध्या जया लायला. कर्जत कर्ज बी लायता. कर्ज भात आणि जया भात हे एका 1 नंबर जाता. जया भात जे आसा ताका 4-4.5 म्हयने वयता. आणि आमचे ज्योती भात आसा पळय ते 3 ते 3.5 म्हयन्यान तेजें पीक मेळटा. पण ज्योती भात जावपाक आनी कर्ज जावपाक एकदम बरें भात शेती हेका पुरण शेती. हेजो असो उद्देश आसा की हांव सुद्दां गोवोरमेंटा कडेन आमी खूब रिक्वेस्ट केली की हें जावपाक पण आतां कडेन आसा कळ्ळें. आनी एकटो जो पुरण शेत केली एकटो जाल्यार तेजेर 4 लोक पोट भरताले. म्हणजे आमची आतां शेजाऱ्यां पळय आसा ती आमची शेजाऱ्यां तेणी करून धाडलें जाल्यार हांव एक आमच्या कडेन ताका साकभर भात दिताले. अशी आमची हांगा पयलीं परंपरा चलताली. जेणी करूं ना ताका आमी हातभार लायताले. हे आतां जी आसा पळय आमची म्हाका हेल्प करपी ही म्हाजी शेजाऱ्यां म्हाका बऱ्यापैकी हेल्प करता. जर कितें केलें शेतभात तर म्हाका बऱ्यापैकी ते हातभार लायता पूण हांव हें करूंक शकलो. आता शेत हे आहा न्हू ते न्हंयच्या पात्रानूच आहा न्हू? न्हंयच्या पात्रांतूच आसा. पावसान हांगा फूल पाणी भरता. फूल पाणी भरता. आनी हेजेर कशें आसा हे आज न्हू 4 पिढ्यो सोंपल्यो
माझ्या पूर्वजांच्या हांगा 4 पिढी सुकणे शेती करता. त्याच्यामुळे मध्ये बंद पडलेले मग मध्ये आता बंद तुम्ही या पडले, वर्षातून बंधारा बांधायला बंद पडले. बंधारे बांधलेल्याकच बंद पडला. पहिले शेतकरी आमचे चालू व्हायचे आणि भरपूर लोक शेत पिकयतात. हांवें सांगला कितें 100% गॅरंटी की 1000च्या वयर हांगा आमच्या उस्त्यापर्यंत ते गांजापर्यंत लोक हांगा पुरणी करताले. पण लोक शेवटी लोकांक ते सोडचें पडलें. या वर्षी मळांक कितें नांवां बी आसा या न्हंयच्या पात्रान एका आमच्या कितें म्हणटा जाणा, एका आमची लोडीत म्हणटा, लोडीत एका लोड म्हणटा. म्हणजे हांगा लोड. पुला पासून लोड लागता पळय तो डायरेक्ट त्या हेज्या पासून म्हणून हांगा लोड म्हणटा. कळ्ळें. आणि हती एक मुत्रगुंड म्हणून आसा पळय, तेजें नांवच मुत्रगुंड. हा हा कळ्ळें. कळ्ळें. ताका लागून तो मुत्रगुंड म्हणटा आणि हांगा आसा पळय हाका लोडीत म्हणटा. कळ्ळें. आणि आता म्हणजे भात लावच्या पयलीं तुमी पुजा केली न्हू, ते कितें खंयचे देवाचे? म्हणजे आमच्या हेका वाठाराक आमच्या जाग्यादार आसा पळय ताका आमी जागृत केल्याशिवाय केन्ना हांगा कितें करिना. कळ्ळें. तेंचें ते नांव आमचे आसा? हय तेच्या नांवरच आमी सगळें हांगा करता. कळ्ळें. पण अशें पयलीं कितें आसलें, ही जी पुराण शेती आसा पळय पयलीं भरपूर लोक करताले. कितलेशे लोक, हजारांनी लोक न्हू. तेन्ना ही सुकणीं फाकऱ्यां आसलें पळय तेजे कसो परिणाम जालो. हे आतां सुकणीं फाकरांचें आसा पळय, जेन्ना आमी पुरणे करताल्यो तेन्ना कितलीशीं सुकणीं फाकरां जावं मोठे मोठे प्राणी दुकर परत जे आमचे रानटी जे प्राणी आसा ते हेजेर पोट भरताले. आनी आयज आमकां गांवांत सुद्दां ते प्राणी येवपाक हेजें आमी कारणीभूत आसा. ताका कशें कारणीभूत आसा, आमी शेती सोडली ताका लागून ते प्राणी आयज गांवांत येवपाक लागले, आमकां त्रास करपाक लागले. म्हाज्या हांगा भायर हे आसा, आयज 50-60 माड आसोन म्हाका एक नाल्ल खावपाक मेळना. आमी आतां नाल्ल विकते हाडून खाता. हेजो परिणाम आमी तयार केला. कोणी आमी जनावरांचे भितून मिस्टेक कांयच ना. फक्त आमी जे कितें परंपरा चल्ल्या पळय हेज्यान फुडें आमकां भुरग्यांक सुद्दां आमचे पिढेक खूब त्रास जातले. पण म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की ही पुरण शेती आहा पळय तेजे गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी वेल्यू दिवन आमकां थोडी तरी करपाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आमी आमचे लोक करूंक शकता. आज सुद्दां एक शेकड्यासून 10 लोक सुद्दां ही पुरण शेती करूंक शकता अशी म्हाका खात्री आसा. लोकांक उमेद पुरण आसा. शेती करपाक तुम्ही केन्ना सुरवात करता म्हटल्यार खंयच्या टायमार ही सुरवात केली लागवड करपाक? डिसेंबरात आमी दिवाळी पयलीं सुरवात करता. म्हणजे दिवाळी जेन्ना सोंपता पळय त्या टायमार आमी सुरवात करता. ताका एक 2-3 म्हयने लागता. तशी पुरण शेती ही सादी न्हू, तिका वांयगणा शेती पेक्षा डबल काम आसता. हय. कशें कशें करप ते कितें? कशें करप, पयलीं ते व्हडले फातर आहा ते काडून सायटीक वाडवाप, भितरले जे आसा पळय आमी तळ मारता पळय हेजे हय. ती लेवाल म्हणजे आमी हेजे वांयगणी पळय हें करता हेजे पळय ते पतीन तांकां कुणजे करचे पडटा. कळ्ळें. कोणा ताका ताळो घालचो पडटा. ताळ्यान म्हटल्यार कितें कितें आसता? ताळो म्हणजे ताका कुंब्याचो ताळो घालचो पडटा. मिक्स सगळो सगळी पानां घालची म्हटल्यार. पानां घालून वयर ताका हे मारूंक जाय, कितें भर मारपाक जाय. हा. म्हणजे कुशारे मारूंक जाय. हुशारी. कुशारे मारूंक जाय. हा. ते कुशारे जो मारतलो जाल्यार 5 किलो जर भात घातले हय. तरव्याक जाल्यार ते पूर्ण सादारण 500 लोकांक 1 म्हयनो लागता कळ्ळें. भर मारपाक भायली हाडून. हा. तशें खूब कठीण आसा ते. त्याच्या वयर मागीर माती मारता? ना माती ना, ती तेजेरच लावप. तेचेरच लावप. तेजेरच लावप. हा. शेण घालप. हय. हेजे हें वापरपाचें ना तेजे. आणि सायटीक वय केला न्हू, ती कसल्या झाडांची केला? ती शेरणीच्या म्हणजे मेळटा ती. शेरणी म्हटल्यार ही नदी ती पात्रान शेरणची नदी पात्राक आसा हय. पळय त्या हेजी करा. हा. जाय जाल्यार भायली हाडून ती करताले मागीर आमचे. गोरवां बी खायना बी? ना काय ना. हा. पयलीं आमी रानांतले हाडून करताले. कळ्ळें. आतां लोक फॉरेस्टान वचना. हा. पुरण शेतीत नाल्यार रानांत वचपाचो प्रश्नच येना न्हू. हय. आणि ते कोणग्याक तुम्ही मदीं ते हे घातला पळय केळीचे गबे केळी ते घातला घातला पळय मदीं मदीं तेतून एक हें आसता. म्हटल्यार मेरी घालूं ना ते गबे जेन्ना घातला. ती काणी पळय कुसता तेन्ना हा. ती सारकी मातयेन बसता कळ्ळें. आनी तें उदीक खालती वचना म्हणजे उदीक थारावता. खरा होता. समज एक 10 मिटरांचो प्लॉट जर आसलो जाल्यार एक 5 मिटरांक 6 मिटरांक ती काणी घालूंक जाय. केळीचे केळीची काणी घालपाक जाय मागीर तें बरोबर उदीक थारावता. आनी तें उदीक कितें जाता व्हडलें आसल्या उपरांत तें उदीक थारावना ताका लागून त्यो काणयो घालतात. ह्या गुंड्या सोलाले आता रे. नाल्यार गुणे लावन बरे मारपाची म्हणजे माती घालप सारकें. आमी आमचो सरताचे पळय हें करता आमचे गांवठी भाशेन ताका सरत म्हणटा आमी आनी काही लोक शेतय म्हणटा पूण आमचे हे सत्तरेन ताका लोक जास्त करून सरत म्हणटा आमी म्हणटाले पयलीं आमचे पुर्वज. आणि हे दोरे आहा न्हू हातीन ते कसले दोरे ते कितें आमचे करपाचे? हेजे पळशीचे पळस पळशीचे. म्हणटा. हा म्हटल्यार ते एक वेल आसता न्हू, हय वेल आसता ती बरी गडगम वेल आसता. तेतून कितें आतां करपाचें ते? वेल म्हणजे ती ही जर वेल काडली हय. जाल्यार आमकां हांगा 100 वेली लागता समज हा. ते पेणये बांदता. पेणयो बांदपाक आनी ही वय करपाक हा. जाल्यार ते एकच वेल हाडल्या उपरांत हेजे 500 वेली जाता. कळ्ळें.
बाकी झाडांची कत्तल ते करपाची कशे गरज. तयार करप पाणयान बी घालचे पडटा हय, कितें? तू व्हडली जर हाडली घरान एक मनकाड्या ती हाडली जाल्यार ती व्हडली पाण्यान घालची पडटा. हां हे वेलीक आतां 4 म्हयने जाले. हां हां घड आहा सामकी. व्हड आसा अजून तिका हे मानपाक मेळटा म्हणून ते कितें आसा पर्यावरणाचे हे पळोवन ती आमी तितल्यान हे काडून हाडटा. हय, आणि ह्या शेतान म्हणजे भरपूर पक्षी दिसले ते कसले कसले सांगू शकता नांवां? पक्षी एक तरी तांकां आमचे कुवाक्यो म्हणटा. किंवा ते आवाज करता न्हू? हय ते आवाज करता पळय ती धवी बदकां येता, हय परत काळेनी बदकां येता हय आनी हांगा मोर येता, हां बऱ्यापैकी मोर येता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.